येयल्या भोंवपाक डायरेक्ट डेस्टिनेशन पोवपाक येयल्या फक्त गाडयेन न्हिदपाचें आमी कोकणान पावस घेवन येयले मरे ब्रो हा तुका थंडी जाल्या आनी आनीक घाल हात भितर चड बरो हा व्यू तुमकां आमी पळय हांगासर येयल्लेले आसात चेस माय ब्रो हे गाईज वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कशी आसा तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसा. सो गाईज आयज सकाळ फुडें हांवें पिवपाक जाय आसली च्या. त्या खातीर हांव आमच्या वाड्या वयल्या सगळ्या शॉपांचेर गेलें. पळयता जाल्यार च्या पावडरूच ना कित्याक की शॉपात आजून ओपन जावंक ना म्हणून. त्या खातीर हांव बी सांगता की सकाळचें उठप गूड हॅबीट नो. कित्याक की मागीर सकाळचें उठले ब्रेकफास्ट करचो पडटा आनी ब्रेकफास्टाक मागीर शॉपांचेर वयचें पडटा कितें तरी हाडपाक. आनी हाडपाक वयता तेन्ना शॉपात बंद आसता कित्याक म्हणून करतली सारकें न्हू. आतां अवीक हांव गरम गरम उदक करून दितलें. आग आमी खंय वयता गो सो गायज आयज आमी चल्ली मालवण. कितेंय सांगू नाका पचकव नाका बेश्टेच ना खरें सांगता आयज आमी वयता मालवण विथ Okay. मस्ती आनी म्हाज्या भयणी वांगडा. ओके चलया टू गुड आम्ही ऑन द वे. सो गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसात तुम्ही? आणि कालच्या ब्लॉगान तुम्ही पहिला आसतले न्हू आम्ही गेल्लेले आंबोली घाटार ओके एलिस्टरा वांगडा. आणि आयज आम्ही परत दुसऱ्या वाटेन चल्ले मालवण कोकण म्हणटा पळय ते सारखे ऍक्च्युअल कोकण दाखयता तो कितें पळय ते रोड बीन पळय टू गुड सारखे सुळसुळीत कोकण. आम्ही पळय हांगासर येयल्लेले आसात सावंतवाडीला मसाले व्हरपाक येयल्या पळय मसाले. चिकन घालून जाता मटन घालून जाता ना चिकनाचो आनी सेपरेट आसता. कितले आज चालू हा काडप चालू शंभर पाव किलो 400 रुपये किलो घे म्हणून तरेचे मसाले हा पळय वेगळे ती घराकडे करता आता अमेरिकेक वयपाक मसाले तुजे हय हय आमी कोकणान पावस घेवन येयले मरे ब्रो हा तुका थंडी जाल्या आनी आनीक घाल हात भितर हे पळय हांगा येयल्यारूच वास येता मसाल्याचो म्हणजे समजपाक हांगा खंय तरी मसालो काडटा मग हे पळय हेजेकडे हांगासर हय वासान अशें वासान येवपाचें हांगासर फूल पावर. मला कोकण दाखवा वा वा वा. गाईज आम्ही घेतलेले असा मसाले आता आम्ही चलली मालवणचो स्पेशल मसाला मालवणचो स्पेशल मसालो घेतलेलो आहा आम्ही. हय हय शुअर. सो हांगालो वेदर मात कितेंय सांगात हा टू गुड वेदर आसा सारको हांगासरलो बेस्ट सारके. हांगा तुमी येवचे तुमच्या फॅमिली वांगडा कोकण. आनी काय तुम्ही हांगासर येता न्हू जाल्यार स्पेशली मसाल्याक लागून येया कित्याक की हांगासर मसालो टू गुड आसता. नंबर 1 मसाले हांगासर घाट मेळटा आमकां. वाव. सो गायज आमी न्हू आता फुडें वयता मालवण म्हणटा पळय थंय ओके खवाणे बीच म्हणटा पळय थंय वयता आमी खवाणे आणि तुम्ही हांगा पळोवंक शकता हांगासर अरे दुखद घटना घडलेली हांगा आमी येयल्या भोंवपाक डायरेक्ट डेस्टिनेशन पोवपाक येयल्या फक्त गाडयेन न्हिदपाचें खंय वयता ते पळयात आमी खवाणे बीच वेंगुर्ला कुडा मालवण. मूनरूफ चांदनी पळय पळयात
पळयात हांगातल्यान सगळे वयर पोवपाचे, वयरसून सकयल पोवपाचे. पळयात काय बरी प्लेस हा. खंय ते पळयात तुमकां दाखयता हांव. खवाणे बीच. ओके बेस्ट हा प्लेस सारकी. टू गुड दर मातशें येता. ओके सो आमी पावलेले आसा आतां खवाणे बीच. तुमी वयपाचे आनी एन्जॉय करपाचे. तुमकां दाखयता खंय कितें कितें आहा पळय तें. खवाणे बिचार हांव फर्स्ट टायम, हांव पयलीं येवंक ना. येयला मसी वांगडा आनी अलिशा वांगडा आतां. वयस पळया काय बरें आहा तें पळया. टू गुड हा, टू गुड. ब्युटिफूल प्लेस सारकी. काय बरें आहा. बीच कसो आहा पळयना. फूल ऑफ बीच को. अरे बाबा आगोंग जाला. वयता थंयसर तळे आसा पळय हांगासर. अरे अभी ओगी राव रे. येते पळय हा तळे. उठ टकली काढ. तकली काढ, मार मार तकली ए बाय काढले. तू गळी कित्याक काडटा. हांव स्वीट पोटॅटो काडटा. कणगी. पळयात आतां सकयल बीच आसतलो स्ट्रेट. ते सायडीन आसतलो पाव. आसतलो ही आख्खी एरियात बीच ब्रो. डायरेक्ट ना हो तो डेड एंड. फोट हा दिसता देवट्यांची वर. हा वयस तुम्ही पोवू शकता काय बरें आहा पळय हांगासर. ओ पळय ते सायडीन पडपा. तेडेन वचो नाका ब्रो. नाका बेश्टे लफडे नाका. आ वयस आमी हांगा सर्कस करता पळयात तुमी. फाटल्यान पळय चालू आहा सर्कस. फूल पावर उजो सारको. पावले आमी आतां बिचार. ते सुरू का. हा वयस पळयात हांगासर. सो गायज हांगासर एक मात हेवी गरमी आहा सारकी. टू गुड सारकी. बीच दिसता तुमकां हांगाल्यान. तुमकां आतां हांगाल्यान लागीं व्हरता पळय हांव बिचार. हो पळय कितें करता पळय तो सर्कस करता पळय. सर्कस चालू आहा. हा वयस पळयात. आनी एके वाटेन मरे हांगा वोत आसा. हें म्हणोन मस्तीची फेवरेट खंय वोत. मस्तीक आमच्या टॅनिंग खूब लायक ना रे ब्रो. आता आमचा काळे माकड जाय न्ही सोमते. हा पळय कितें आहा पळय प्लेस सारकी. ओ ते गाडी उरता सारकी कार. वाह मज्जा न्ही. आ वयस कितें फील रे ब्रो ही. टू गुड हा. भितर माहिती. ओके सो गायज तुम्ही आता पोवू शकता आम्ही आसा मालवण कोकण खवाणे बीच. आणि हांगासरलो व्यू. हो 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 हांवें चश्मा हाडला ते उडात ना. ओके गिव मी द बीट मॅन. कांयच ना हांगासर. हा घाटी मामा काय ना हांगासर सारखे अलग हा प्लेस सारकी. बेस्ट. टू गुड सारकी. टू गुड अमेझिंग. सो गायज आमी पळय आतां सारकी कोकण पावलेली आसा. आनी हांगा बीच आनी हांगासर गाडी. कोणूच ना हांगासर. ह्या बिचार कोणूच ना हांगासर. तुमी पळोवपाक शकता. आमच्या शिवाय ह्या बिचार कोणूच ना. घाटी मामा ना, कोण ना, भिकणाकार ना, कोण ना. कितलो नितळ हा पळयात बीच ह्यो. क्लीन सारको. म्हाका दिसता हांगा मेरेन उदीक येता शिवर. चड बरो आहा व्यू. तुमकां बी मालवण येवपाक जाय जाल्यार हे खावणे बिचार प्लीज येवचे. हांवें टू व्हिलर हाडलेली जाल्यार तो डायरेक्ट हांगासर लायतलो आसलो आनी फोटो मारतलो आसलो. हय न्हू. ओपन केलें न्हू थंय. खोल आहा दिसता तो बीच हवे. खोल ना.
रमता मरे पयात वयस उदीक पयात उदीक सारखे दवे दव्यात ब्रो बेस्ट प्लेस नो मरे टू गुड